फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्ही अपडेट्सान प्री क्वार्टर फायनल मॅचीचो हो आढावो. न्यू जर्सी हांगासर जाल्ले मॅचीक ह्या वेळच्या वर्ल्ड कपांतलो एक सनसनाटी निकाल पळोवपाक मेळ्ळो. नॉर्वे जी पंगड 28 वर्सां उपरांत वर्ल्ड कप सर्ती क्वॉलिफाय जाल्ली ताणें 5 वेळचो विजेता ब्राझील पंगडाक हारयलो. ही मॅच खूपच उमळशीक वाडोवपी थारली. ह्या मॅचीत ब्राझील जिखतले असो अंदाज आसलो, पूण नॉर्वेन सगळ्यांचे अंदाज खोटे थारयतना एक बरी विजय आपल्या टिमीक मेळोवन दिलो. ताका लागून ब्राझीलाक ही मॅच 2-1 अशा फरकान हारची पडली. नॉर्वे पंगडाचो नांवाजलेलो खेळगडो हालंड हाणें 2 गोल केले. ताका लागून नॉर्वेन 90 मिनटां आघाडी घेतली. पूण इंजुरी टायमाच्या 10व्या मिनटाक ब्राझीलाचो नामनेचो खेळगडो नेमार हाणें गोल करून आपल्या टिमीची पिछाडी एका गोलान कमी केली. पूण ही पुरेशी ठरूंक ना. ताका लागून ब्राझीलाक पयलेच फावट 36 वर्सांनी क्वॉर्टर फायनली उपरांत खेळूंक मेळूंक ना आनी ते टीम आतां क्वॉर्टर फायनलीचे भायर गेल्यात. नॉर्वेचो पंगड ह्या मॅचीक बरो खेळ्ळो. ब्राझीलाक पयल्या हाफांक गोल पेनल्टी फटको मेळिल्लो, पूण तेंच्या खेळगड्याक हो पेनल्टी फटको वेवस्थीत मारूंक शक्य जावंक ना. ताका लागून जी ब्राझीलाक आशा आसली ती भायर गेली. नॉर्वेचो 35 वर्सां पिरायेचो गोलकीपर ऑरियान नायलंड हाचे गोलकीपर खूबच बरें जाले. ताका लागून ब्राझीलाचे जे चान्सीस आसले ते सगळे फुकट गेले. अर्लिन हालंड ह्याने दोनूय गोल सेकंड हाफाक 11 मिनटांच्या फरकान केले. ताणें पयलो गोल 79व्या मिनटाक जाल्यार उपरांत 90व्या मिनटाक दुसरो गोल केलो. जाल्यार नेमार हाणें जो ब्राझीलाचो एकमात्र गोल आसलो तो इंजुरी टायमाच्या 10व्या मिनटाक केलो. ही मॅच जाल्या उपरांत नॉर्वे पंगडान तेंचो जो व्हायकिंग रो हो एक जल्लोश आसा ते पोटीर बसून आपलो आनंद साजरो केल्यासारको करतात. तो आनंद तेमी परत एक फावट करून स्टेडियमाचे तेंचे पाठीराखे उपस्थित आसले तांकांय हितूंक सामील करून घेतले. नॉर्वेचो पंगड 1998 वर्सा उपरांत वर्ल्ड कप सर्ती क्वॉलिफाय जाल्लो. तांणी न्यू जर्सी स्टेडियमार जाल्ल्या ह्या मॅचीक सुरवाती सावन ब्राझीलाचेर दबाव घालपाचो प्रयत्न केलो. ब्राझील 5 वेळचो वर्ल्ड कप चॅम्पियन. 2002 वर्सा तांणी निमणे वेळार वर्ल्ड कप जिखिलो. ताच्या उपरांत आतां 24 वर्सां जालीं तांकां वर्ल्ड कप जिखप शक्य जावंक ना. ह्या वेळार तेंचो कोच कार्लो आन्सेलोटी हाचेर सगळी मदार आसली. ह्या कोचान नेमाराक जो 2023 वर्सां उपरांत पयले फावट खेळटालो ताका टिमीक घेतिलो. नव्या दम्याचे प्लेयर आसले. हे प्लेयर ब्राझीलाक गत वैभव मेळोवन दितले अशें दिसतालें, पूण तशें शक्य जावंक ना. ब्राझील 23व्या फावटी वर्ल्ड कपाक खेळटले, पूण 1990 उपरांत तांकां पयले फावट क्वॉर्टर फायनल पावंड्यार खेळपाक अपयश आयलें. नॉर्वेचे जो कोच स्टाल सोल्काबेन हाणें सेकंड हाफाक बदल केले. आंद्रेया शेल्डेरूप ह्या खेळगड्याक तेणी ग्रावंडार धाडलो आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार जे 2 गोल जाले नॉर्वेचे ते दोनूय गोल शेल्डेरूप हेच्या असिस्टाचेर जाले. नॉर्वेचो पंगड आतां फुडल्या रावंडाक इंग्लंड पंगडा आड खेळटलो. नॉर्वेन जर इंग्लंडाक हरयलो तो एक व्हडलो इतिहास जातलो, कित्याक तर नॉर्वे हो पंगड पयलेच फावट वर्ल्ड कपाच्या क्वॉर्टर फायनल पावंड्यार पावला. मॅचीच्या सुरवातीकच 14व्या मिनटाक ब्राझीलाक पेनल्टी गोल मेळिल्लो. नॉर्वेच्या क्रिस्टोफर आयर हाणें मथायस कुन्हा हो ब्राझीलाचो खेळगडो आसलो ताका पेनल्टी क्षेत्रांत उडयलो. ताका लागून VAR टॅक्नॉलॉजी मदत घेवन पेनल्टी फटक्याचो निर्णय दिलो गेलो. ब्रुनो गिमारायस हो ब्राझीलाचो अणभवी खेळगडो ही पेनल्टी किक मारपाक आयलो. नायलंड हाणें ह्या वेळार फटक्याचो अचूक अंदाज बांदून हो फटको हाडयलो आनी आपल्या टिमीक वाचयलो. तेजे उपरांत ताणें विनिशियस जुनियर तशेंच गॅब्रियल मार्टिनेली ह्या खेळगड्यांचे फटके हाडून ब्राझीलाचो पंगड फर्स्ट हाफाक आघाडी घेवचो ना हाची दक्षताय घेतली.
त्या शिवाय मॅच सोंपतांक 5 मिनटां आसतना जेन्ना नॉर्वेचो पंगड एका गोलान फुडें आसलो तेन्ना नायलंड हाणें एक बरी सेव केली. तो आपलो जागो सोडून फुडें गेल्लो, पूण तेच्या लक्षांत आयलें की बॉल आतां गोलांक वचपाचो आसा. तो फाटल्यान धांवत येयलो आनी बॉल तेणें आपल्या हातान लास्ट मिनटाक हाडून आपल्या टिमीक 1-0 अशें फुडें दवरलें. तेजे उपरांत 5 मिनटांनी हालंड हाणें गोल करून आपल्या टिमीची स्थिती मजबूत केली. आयव्हरी कोस्ट आंबाड लास्ट मॅच जाल्ली त्या मॅचीक ब्राझीलाच्या पंगडा खातीर नॉर्वेच्या पंगडा खातीर हालंड हाणें लास्ट 4 मिनटां आसतना गोल केल्लो. तसोच कामगिरी तेणी ह्या वेळारय केली. 79व्या मिनटाक गोल केल्या उपरांत तेणें 90व्या मिनटाक गोल केलो. पयलो गोल तेणें कॉर्नर फटक्याचेर एक उत्कृश्ट अशें हेडिंग सादून केलो. हालंड हाचे आतां मेरेन वर्ल्ड कपांक 7 गोल जाल्यात. ताची ही पयलीच वर्ल्ड कप सर्त आसा. गोल्डन बूट शर्यतींक ताणें आतां फ्रांसाचो किलियन एम्बापे आनी अर्जेंटिनाचो लिओनेल मेसी हांकां गाठला. ह्या तिनूय खेळगड्यांचे दरेकी 7 गोल जाल्यात. नॉर्वे कडल्यान 54वी मॅच खेळटना हालंड हाणें आतां 62 इंटरनॅशनल गोल केल्यात. जाल्यार फाटल्या 14 कॉम्पिटिटीव गेमींनी ताणें 27 गोल करून आपूण एक शार्प शूटर ह्या नांवाचो खेळगडो जावंक शकता अशें दाखोवन दिलां. मॅच सोंपल्या उपरांत नॉर्वेचे प्रशिक्षक स्टाल सोल्काबेन हाणें सांगलें की प्रत्येक नॉर्वेजियन नागरिका खातीर ही मॅच खूब अभिमानाची आनी आनंदाची आसा. मॅच बरी जाली, दोनूय टिमी बरी एकमेकांक लढत दिली, पूण आमच्या टिमीन शिस्तबद्ध आनी डावपेच्या आधारीत गेम केली. ताका लागून आमकां जिखप शक्य जालें अशें सोल्बाकेन हाणें सांगलें. प्री क्वॉर्टर फायनलीची दुसरी मॅच मेक्सिको सिटी हांगासर वर्ल्ड कपाचे को होस्ट मेक्सिको आनी इंग्लंड हांचे मदीं जाली. मेक्सिकोक जवळपास 80,000 लोकांचो पाठिंबो आसलो. सगळ्यांक दिसतालें की ही मॅच मेक्सिकोन जिखची, पूण इंग्लंडान ह्या मॅचीक सुरवाते सावन बरी कामगिरी करून मेक्सिकोचेर दबाव दवरलो. तेंचो 23 वर्सां पिरायेचो जूड बेलिंगहॅम हाणें फर्स्ट हाफांतल्या 2 मिनटांक 2 गोल करून मेक्सिकोचेर दबाव घातलो. मेक्सिको सिटींतल्या एस्टेका ह्या ऐतिहासीक स्टेडियमाचेर ही जाल्ली मॅच इंग्लंडा खातीर मोलाची थारली. कारण ह्या मॅचीचेर इंग्लंडान 10 मॅची अपराजीत आसलो जो मेक्सिको पंगड आसा तेंचेर हार घातली. आतां इंग्लंड फुडल्या मॅचीक नॉर्वे आड खेळटलो. त्या मॅचीचेर दोनूय पंगडाचें भवितव्य आसतलें. बेलिंगहॅम हाणें फर्स्ट हाफांतल्या 36व्या आनी 38व्या मिनटाक गोल केलो. पयल्या वेळार तेणें बुकायो साका हो इंग्लंडचो खेळगड्याच्या क्रॉस पासाचेर एक बऱ्यापैकी हेडिंग सादलें. तेजे उपरांत तेणें दुसरो गोल केलो तेन्ना एस्टेका स्टेडियमाचेर मोठ्या संख्येन उपस्थित आसल्या स्टेडियमार एक प्रकारचो सन्नाटो पसरलो. सगळे कडेन शांतताय आसली. कारण 2 गोलान फाटीं पडले मेक्सिकोक ह्या वेळार तेंचे पाठीराख्यांक दिसलें की आपलो पंगड आतां खूब त्रासांक सांपडला. पूण मेक्सिकोचो हुलियन किनोनेस ह्या खेळगड्यान एक प्रेक्षणीय गोल केलो. फर्स्ट हाफ सोंपपाक 3 मिनटां आसतना 42व्या मिनटाक त्याने फ्रीकिकाचेर ताकदवान फटको मारलो जो डायरेक्ट गोलान गेलो आनी अशा रितीन पयल्या हाफाचो खेळ सोंपचे पयलें मेक्सिकोक एका गोलान आपली पिछाडी कमी करप शक्य जालें. सेकंड हाफाक 54व्या मिनटाक इंग्लंडाचो जेरेल क्वान्सा हाका रेड कार्ड मेळ्ळें. हाका लागून इंग्लंडचो पंगड दबावा सकयल आयलो. कारण फुडलीं 36 मिनटां तांकां 10 खेळगडे घेवन खेळचे पडले. पूण इंग्लंडान आपलो पंगड फाटीं पडचो ना हाची दक्षताय घेतली. तेंच्या क्वान्सा एका रेड कार्ड मेळ्ळ्या उपरांत इंग्लंडाक पेनल्टी फटको मेळ्ळो. ह्या वेळार इंग्लंडाचो कॅप्टन हेनरी केन हेणें हो फटको अचूक मारून आपल्या टिमीक 3-1 अशी आघाडी मेळोवन दिली. मेक्सिकोचो गोलकीपर रँगेल हाणें इंग्लंडाचो एन्थनी जॉर्डन हाका चुकीच्या पद्दतीन उडयल्यान इंग्लीश पंगडाक पेनल्टी फटको मेळिल्लो. पूण इंग्लंडाचो हो आनंद जास्त वेळ टिकलो ना. कारण 69व्या मिनटाक ह्या वेळ मेक्सिकोक पेनल्टी फटको मेळ्ळो आनी तेंचो रॉल हिमेनीज ह्या खेळगड्यान अचूक फटको मारतना इंग्लंडाचो गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड हाका चको दिलो. ह्या वेळार इंग्लंडाचो कॅप्टन जो पयले कांय मिनटां पयलीं त्याने गोल केल्लो पेनल्टीचेर
हॅरी केन हाणें मेक्सिकोच्या ब्रायन गुटेरेस हाका गोल क्षेत्रांत उडयलो. ह्या वेळार VAR तंत्रज्ञानाची मदत घेवन हो गोल पेनल्टी मेळूंक शकता काय ह्याचो पडटणी जाली आनी ह्या वेळार VAR तंत्रज्ञानान पेनल्टी फटको आसल्याचो शिक्कामोर्तब केलें. तेजे उपरांत हो गोल जालो आनी मेक्सिकोन तिसऱ्या गोला खातीर खूब प्रयत्न केले. 3 गोल बादाबादी जाल्यार मॅच एक्स्ट्रा टायमाक वता आसली आनी जे 10 खेळगडी खेळून खेळटाले इंग्लंड त्या टिमीचेर दबाव घालूंक शकता जाता अशें मेक्सिकोक दिसतालें. हेका लागून मेक्सिकोन खूब दबाव घातलो. पूण पिकफोर्ड हो गोलकीपर आसा इंग्लंडाचो तेणी मेक्सिकोचें आक्रमण यशस्वी जावंक दिवंक ना. तशेंच तेंचे बचावपटूंनी हो जे आक्रमण आसलें मेक्सिकोचें आनी जे मेक्सिको टिमीक मोठ्या प्रमाणात समर्थन मेळटालें तरी आसतना आपल्या टिमीचे बचाव हो कमजोर जावचो ना हाची दक्षताय घेतली. एस्टेका स्टेडियमाचेर 10 मॅची उपरांत मेक्सिकोक पयलो पराभव पत्करचो पडलो आनी हें काम इंग्लंडान करून दाखयलें. हेजे पयलें मेक्सिको ह्या ग्रावंडार हरूंक नाशिल्ली पूण ही परंपरा ह्या वेळार मोडली गेली. इंग्लंडाचो कॅप्टन जो हॅरी केन आसा तेणी ह्या वेळच्या वर्ल्ड कपांत आतां 6 गोल केल्यात. तो 7 गोल करपी किलियन एम्बापे, लिओनेल मेस्सी आनी नॉर्वेचो हालंड हांच्या तुलनेत एका गोलान फाटल्यान आसा. हॅरी केनीची ही तिसरी वर्ल्ड कप आसा आनी ताणें आतां मेरेन एकूण 14 गोल केल्यात. इंग्लंडा तर्फे वर्ल्ड कपांक सगळ्यां परस चड गोल करपी हो हॅरी केनो खेळगडो जावन आसा. ह्या मॅचीक जे 2 गोल केल्ले मेक्सिको आड तो जूड बेलिंगहॅम ह्याने ह्या सर्तीक 4 गोल आनी 1 असिस्ट अशी कामगिरी केला आनी 5 गोलांनी आपल्या टिमीचो वांटो उचलला. मेक्सिकोचो किनोनेस हाणें जो पयलो गोल केल्लो डायरेक्ट फ्री किकेचेर तेणी ह्या वर्ल्ड कपांक आतां मेरेन 4 गोल केल्यात. आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार इंग्लंड पंगड 11 फावटी वर्ल्ड कपाच्या क्वॉर्टर फायनलीक पावलो हुपलो. आतां इंग्लंड सेमी फायनलीक वतले की ना हें सगळें नॉर्वेच्या खेळाचेर अवलंबून आसा. इंग्लंडाचे मुख्य प्रशिक्षक थॉमस टुकल हाणें मॅची उपरांत सांगलें की आपल्या टिमीन जी कामगिरी केला तेजो म्हाका खूब अभिमान आसा कारण ही मॅच सोंपी नासली. आपल्या टिमीन सगळें सर्वस्व लावन खेळ केलो आनी तेजी आमकां बक्षिसी मेळ्ळा. कांय वेळार अडथळे आयले, आमचें नियंत्रण केलें पूण आपल्या टिमीन खडतर मानसिकता दाखोवन ही मॅच जिखप शक्य करून दाखयलें. म्हत्वाचें म्हणल्यार तेमी आपलो जो सेल्फ कॉन्फिडन्स आसा आत्मविश्वास तो ढळचो ना हाची खात्री बाळगिली. हेका लागून हांव ह्या टिमीचेर खूब खोशी आसा अशें थॉमस टुकल हाणें मॅची उपरांत सांगलें. फिफा वर्ल्ड कप सर्तीच्या प्री क्वॉर्टर फायनलच्या अजून कांय मॅची बाकी आसात. आतां फुडल्या टप्प्यार 2 मॅची जातल्यो. पयली मॅच पोर्तुगल आनी स्पेन हांचे मजगती डॅलस हांगासर जातली. दोनूय युरोपियन शैलींत खेळपी मातब्बर संघ आसात. तांकां लागून ह्या मॅचीचेर फुटबॉल मोग्याचें नदर आसा. रावंड ऑफ 32 फेरयेन पोर्तुगालान क्रोएशियाचेर जी अटीतटीची मॅच जाल्ली तितूंत 2-1 अशी हार घालून प्री क्वॉर्टर फायनलीक जागो मेळिल्लो. आतां तेचे पयलें ते के गटांत खेळटना पोर्तुगालाक कोंगो आड 1-1 अशी गोल बादाबाचें समाधान मानचें पडिल्लें. उपरांत ताणें उझबेकिस्तानचेर 5-0 अशें दणदणीत जैत मेळोवन आपली कामगिरी सुदारली. कोलंबिया आड गोलशून्य बरोबरी जाल्या उपरांत तांकां 5 गुणां सयत नॉकआउट फेरयेक प्रवेश मेळिल्लो. पोर्तुगालाच्या ह्या मॅचीक सगळी मदार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ह्या नामनेच्या खेळगड्याचेर आसतली. क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 वर्सां पिरायेचो खेळगडो जाल्यार स्पेन पंगडांतलो 18 वर्सां पिरायेचो लामीन यामाल हो खेळगडो तेंचो मुखेल खेळगडो आसा. हेका लागून 41 वर्सांचो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आनी 18 वर्सांचो लामीन यामाल हांचे मजगती द्वंद कशें जाता हेजे कडेन लक्ष आसतलें. हे खेरीज मिखेल ओयारझाबाल हो स्पेनाचो खेळगडो सद्या फॉर्माक आसा. ताणें 4 गोल केल्यात आनी तेजेय स्पेनाची मदार आसतली. स्पेनान रावंड ऑफ 32 फेरयेन ऑस्ट्रियाचेर 3-0 अशें जैत मेळिल्लें. तेचे पयलें ह्याच ग्रुपांक तेमी केप वर्दे आड गोलशून्य बरोबरी जाली. उपरांत सौदी अरेबियाक तेमी 4-0 अशें हारयलें. जाल्यार उरुग्वेक 1-0 अशें हारोवन आपली आगेकूच फुडें व्हेली. प्री क्वॉर्टर फायनली दुसरी मॅच सिएटल हांगासर यजमान अमेरिका आनी बेल्जियम हांचे मजगती जातली. अमेरिकेन रावंड ऑफ 32 फेरयेक बोस्निया हर्जेगोविना पंगडाक 2-0 अशें हारयलें.
तेजे पयलें लीग पावंड्यार डी गटांत त्याने पॅराग्वाचेर 4 गोलांनी हार घातिली, जाल्यार ऑस्ट्रेलियाचेर 2-0 अशें जैत मेळिल्लें. मात निमणे लीग मॅचींक तांकां तुर्किये कडल्यान 3-2 अशी हार घेवची पडली, पूण ह्या निकालाचो त्यांच्या कामगिरीचेर कांय परिणाम जावंक नासलो. बेल्जियम पंगडाक रावंड ऑफ 32 फेरयेक सेनेगलाचें आव्हान 3-8-2 अशें परतून लायलें. ही मॅच बेल्जियमा खातीर खूबच कठीण थारिल्ली. तेजे पयलीं जी गटांत बेल्जियमान इजिप्ता आड 1-1 अशी गोल बरोबरी, जाल्यार इराणा आड 0-0 बरोबरी केल्ली. मात निमणे मॅचींक न्यूझीलंडाचो 5-1 असो पराभव करून त्यांनी फुडल्या पावंडार जागो मेळयलो. एकंदरीत पयलें अमेरिकेक सिएटल हांगासर त्यांच्या पाठीराख्यां कडल्यान बरो पाठिंबो मेळपाचो शक्यता आसा. त्या जोरार अमेरिका क्वॉर्टर फायनलीक पावतली काय बेल्जियम एक सनसनाटी निकाल नोंदयतली हाचे कडेन फुटबॉल मोग्याचें लक्ष आसतलें. फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्हीच्या अपडेट्सांक आयज इतलेंच. देव बरें करूं.